नमस्कार. गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. दुसऱ्या दिसा हणजूणचो बदनाम कल्ली शेक मोडपाक सुरू केला. काल सुप्रीम कोर्टान डेमोलिशन पार्शल स्टे मेन सर्वे सोडून भोवतणचे मोडूंक मेकळीक सकाळच्यान बुलडोजर भोंवडावंक सुरू केल्लो. पुलीस फोर्स, कलेक्टर, डेमोलिशन स्क्वॉडाची यंत्रणा घेवन ऑपरेशन कर्ली सुरू केल्ले. मालक नुनीस डेमोलिशन आडावंक सुप्रीम कोर्टात GCZMN 2017 कल्लीस मोडून सुवात आशिल्ली तशी करची म्हूण ऑर्डर दिल्ली. हणजूणच्या कर्ली शेकाचे मुखेल बांदकाम मोडपाक सुप्रीम कोर्टांतल्यान स्टे ऑर्डर. फुडली सुनावणी फुडल्या सप्तकात आसतली. ते मेळ्ळा सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला. सी आय क्लेम टू बी द ओनर ऑफ 4210. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दॅट त्याने ते स्टे केला. आणि सध्या कल्लीच बंद उरतले, चालू उरता कशें कितें? कमर्शियल एक्टिविटी करपाची ना म्हणून सांगलें टील द हियरिंग. नेक्स्ट हियरिंग केन्ना बीन कितें सांगला? नेक्स्ट वीक आसतलें. नेक्स्ट वीक आसतलें. कम बॅक टू यू ऑन दॅट. तुमचे कंडिशन कितें आशिल्लें? तुमी कितें सांगलें कोर्टाक? कितें डेमोलिशन कित्याक करनाका बीन म्हणून? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे न्हू रे. सडनली तुमी आतां एका घेता 24 वरां अशें जावकूच ना मरे. तेच 24 वरां दिवंक ना मरे तेंच्यांनी आमकां. तुम्ही तांकां विचारपाक बाबा इतकी हरी कित्याक आहा काय म्हणून. कित्याक इतकी हरी कित्याक 24 वरां ना. तूं चिंत मरे कितें आमी ते आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट. तेजेर कांयच उलोवपाचें ना म्हाका. फक्त इतकेंच की आमकां स्टे मेळ्ळा रायट. बाकीच्या सर्वे नंबरातले बारीक सारीक बांदकाम मोडप चालू. SP सोबीत सक्सेना म्हणटा सरकाराचे ऑर्थ आसा तशें आमी करता. The job of the civil authorities to identify and ensure that demolition does not take place on any of the property which has been stayed by the Supreme Court. The police is here in a supportive role and we'll ensure that it proceeds smoothly and whatever is to be demolished legally is demolished. So on process on the demolition work? It's going on. That I have whatever orders have been issued by the government and whatever changes have been made by the Supreme Court are known to the authorities who are over here. They are carrying out demolition work and as police we are providing law and order and security support. We have also shut down another premises in Anjuna where we had done a late night checking and we had found methamphetamine on one of the guests. So that place has also been shut down. Our message to everyone is that there is zero tolerance for drug consumption and we'll take action against all those who are supplying, consuming, stocking or allowing their premises to be used for drug consumption. सोनाली फोगाटाच्या मरणाचे केसीचो तपास करूंक हरियाणात गेल्ले गोंयचे पुलीस परत आयले. वो टीम वापस आ गई है. जो तीनों आईओ हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो अब तक की हुई है सब्सटैंशियल इन्वेस्टिगेशन उसको वो लोग अब नाउ दे आर एनालाइजिंग इट एंड आई थिंक it is being reviewed at senior levels. I think we are in a good place regarding investigation. We are confident of filing a charge sheet which is on objective grounds and which will be done after completing this investigation in an objective manner. Sir, one more question. Are there any other bars under scanner after this entire Sonali Fogat episode? We are also very happy to inform that in the last couple of weeks alone we have had some very good seizures across North Goa. No less than 5 cases have been registered and as many people have been arrested. In fact, foreign nationals from Africa were also detained, ladies with drugs. There was a British national who was arrested with drugs in Pernem worth rupees 15 lakhs. There are also some raids which have taken place in which local people have been arrested. So we are not leaving anything out of our purview and we'll take strict action. इलिगॅलिटीज ज्या ज्या जाग्यार चलता थंयसरले इन डिटेलान वचपाचो सदोदीत सरकार आपल्या परीत पुराय प्रयत्न करून अश्यो इलिगॅलिटीज डेमोलिश केल्यो वयतल्यो आनी ड्रग्साक केन्नाच थारो दिलो वयचो ना. त्या खातीर ऑलरेडी जाका डेमोलिशनची ऑर्डर आशिल्ली तेजें डेमोलिशन स्टार्ट जालें. ऑलरेडी ताका सुप्रीम कोर्टान स्टे मागीर खंय तरी 42/10 जे स्ट्रक्चर आहा ताका म्हाका दिसता डिमार्केट केला. आमचे कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स, पुलीस ते आशिल्ले आनी उरलेले सगळे डेमोलिश केला. वायलेशन आसा थंयसर अशा पद्दतीन इलिगॅलिटीज ज्या जाग्यार आसात आनी अशा पद्दतीत वेगवेगळ्या जाग्यार जर ड्रग्स आनी इलिगॅलिटीज जॉयंटली आसत जाल्यार जाता तितके बेगीन एक्शन घेतले वयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
आदलो टीएमसीचो उमेदवार संदीप वजरकाराक म्हापशा कोर्टान जामीन दिला. जमिनीचे बनावट डॉक्युमेंट करून एका जोडप्याक फटयला म्हूण केस एसआयटीन अटक केल्ली. 27 लाखांची खंय तोपी घाल्या. वजरकारा आड अश्यो आनीकूय केसी रजिस्टर आसात. 2022चे विधानसभा वेंचणुकेक तो टीएमसीचो पर्वरीचो उमेदवार आशिल्लो. इतले मजगतीं जमीन बळकावपाच्यो केशी हाताळूंक नेमिल्ल्या आयोगाची सरकारान अधिसुचोवणी काडली. हायकोर्टाचो निवृत्त जुईज व्ही.के. जाधवाच्या अध्यक्षतेन आयोग चलतलो. पयले सुनावणे सावन 4 म्हयन्यां भितर आयोगान केशीचे चवकशीचो रिपोर्ट दिवपाचो. आयोग सगळ्या जमिनीच्या केशींत चवकशी करूंक शकता. प्रशासकीय त्रुटी, सरकारी कर्मचाऱ्यांचो हात आसल्यारूय जबाबदारी निश्चित करूंक शकता. इतले मजगतीं उसरां म्हापशा कोर्टान संदीप वजरकाराक जामीन दिलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पोन्ने गोंयचे वादग्रस्त बंगल्याचे केशींत डेप्युटी टावन प्लॅनर आनी ओल्ड गोवा पंचायतीक हायकोर्टाचो धपको. दोगांच्योय अर्दी रद्द. बांदकाम दिल्ली तांत्रीक मान्यता फाटीं घेवची म्हूण डेप्युटी टावन प्लॅनर जाल्यार बंगल्याचे लायटीचे कनेक्शन तोडूंक पंचायतीन अर्द दिल्ली. मालकाची बाजू आयकनासतना एकतर्फी अर्द दिल्या म्हूण खरडपट्टी काडून अर्दीच रद्द. विधानसभा वेंचणुकेच्या बोवाळांत एक्टिव्हिस्ट आनी राजकीय दबावान पंचायत आनी टावन प्लॅनरान पोन्ने गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याचेर कारवायेच्यो ऑर्डरी एकार एक सोडल्यो खऱ्यो. मात आतां एक गजाल सरकारी संस्थांचेर उपराटी शेकता. बंगल्याच्या बांदकामाक दिल्ली तंत्रीक मान्यताय फाटीं घेवची म्हूण 30 नोव्हेंबर 2021 डेप्युटी टावन प्लॅनरान दिल्लो आदेश हायकोर्टान रद्द केलो. डेप्युटी टावन प्लॅनराच्या अर्दे उपरांत ओल्ड गोवा पंचायतीन 2 डिसेंबर 2021 दिसा थाराव घेवन 7 जानेर 2022 दिसा वीज खात्याच्या संबंदीत असिस्टंट इंजिनियराक चीट बरोवन त्या बंगल्याचे लायटीचे कनेक्शन डिस्कनेक्ट करूंक लायिल्ले. हायकोर्टान तोवूय आदेश रद्द केलो. बंगल्याचो मालक वा याचिकादाराची बाजू आयकून घेनासतना निसर्गीक न्यायाची तत्वां पाळिनासतना दोन्ही अर्दी दिल्यात म्हणून हायकोर्टाचें निरीक्षण. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. काँग्रेसीचे कन्याकुमारी ते काश्मीर भारत जोडो पदयात्रेचो 4थो दीस. 150 दीस यात्रा चलपाची. 3570 किलोमिटरांची यात्रा. बीजेपी आरएसएसान केल्लें लुकसाण भरून काडपाचो खंय काँग्रेसीचो प्रयत्न. राहुल म्हणटा आपूण यात्रेचो फुडारी न्ही, फक्त वांटेकार जाला. काँग्रेस अध्यक्षाचे कितें तें वेंचणुके वेळार कळटलें. हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली. This country which has multiple visions, one vision is being enforced. Now the yatra is a step to do that. The bringing together the opposition, this will of course help that, but that is a separate exercise. Of course this yatra has a Congress party political element to it, and it has to, because it is a Congress party yatra and there are many people who are working in it. But I agreed to join this yatra partially because I believe in the ideals of the Congress party, and I think that it's important that those ideals are spread in the country, and partially because I thought that this would be a very good experience for me personally. I think it's a powerful thing to do, not just from the political standpoint, but from a personal standpoint. It's not an easy thing to do, and I thought it would be worthwhile to do that from a personal journey perspective. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पाचशे स्क्वेअर मीटर मेरेन जमिनीर घर वा बिल्डिंग बांदूंक आतां टीसीपीत वचपाची गरज ना. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसा सकयल नोटरी अभियंते आनी आर्किटेक्ट सिंगल फॅमिली प्लान क्लियर करूंक शकतले. मंत्रालयान नोटरी अभियंते आनी आर्किटेक्ट नेमल्यात. लागता ते डॉक्युमेंट मेळ्ळ्यार
फी घेवन जाता तितले बेगीन फायल क्लियर म्हूण नोटरी इंजिनियर भारत कामत सांगता. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आनी CTP आनी टावन प्लॅनिंग मंत्री हाणें आमकां ते गायडलायन्स दिल्या. तातूंत गायडलायन्सान कितें म्हणलां ताणें टू इश्यू टेक्निकल क्लियरन्स डेव्हलपमेंट परमिशन कंप्लीशन ऑर्डर for low risk buildings, meaning a building having a built up area of maximum 500 square meters and a height of building limited to ground plus 2 stories including stilt floor and or compound wall only in respect of plots having an area up to 500 square meters of approved subdivision layout which has been approved by competent authority. So norms सामके clear आसा आनी simplified आसा. सो कोणाक जर एप्रुवल जाय ताणें आयदर TCPन वचपाचें किंवा PDN वचपाचें नाजाल्यार ताणें आमचे कडेन येवपाचें नोटरी आर्किटेक्ट नोटरी इंजिनियरा कडेन. आमचो मंत्री विश्वजीत राणे आनी तांचो डिपार्टमेंट आसा पळय तांच्यांनी सामकें हें घेतलां की बेगीन बेगीन तुमी एप्रूव करा फायली. वी आर स्टँडींग बिहायंड यू. तुमकां कितें त्रास जाल्यार हांव आसा म्हणलां आमच्या मंत्रीन. हांव तुमकां सपोर्ट करता पूण तुमी लोकांक त्रास जावचे न्ही बेगीन बेगीन फायली एप्रूव करपाचे हे तुमी करा म्हणून. कितें म्हणलां ऑल द डॉक्युमेंट्स वीच हॅव टू बी सबमिटेड रिगार्डींग ओनरशीप ऑर रिगार्डींग थर्ड पार्टी एप्रुवल ऑल दोज शूड बी ऑन द फायल बिफोर दे कम. सो वी आर नॉट नो रूल्स आर बीइंग चेंज. दिस गायडलायन्स फॉर नोटरी आर्किटेक्ट इंजिनियर आर व्हेरी क्लियर दॅट ऑल द लॉज ऑफ द स्टेट हॅव टू बी फॉलोड. हातून कांय हें ना कितें म्हणटात कमी जास्त कांय ना. Supposed to collect fees on behalf of the government and deposit them in the treasury. The challan will be issued to the client. The client has to go to the government and to the banks and deposit the amount in the government treasury. जमीन बळकावपाचे प्रकरणांनी फसवणूक जाल्ल्यांक न्याय आनी तांच्यो जमिनी परत दिवंक सरकारान SIT आनी आयोग नेमला. गुन्यांवकारांक ख्यास्तूय जातली. प्रमोद सावंत सरकार लोकांच्या प्रश्नाचेर संवेदनशील म्हूण BJP सांगता. इतली वर्सां राज्य करूनय कांयच केलें नात आनी खंय लोकांची दिशाभूल करची न्ही. BJPचो म्हणयारो यतीश नायक मिडिया कडेन उलयलो. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा सकयल जें सरकार चल्लां त्या सरकारान खुबशे प्रो पीपल डिसिशन्स घेतिल्ले आसा. तेन्ना तातूंत भितर सगळ्यांक इनोवेटीव डिसिशन पयरूच जालां म्हणटा तें अपॉयंटमेंट ऑफ नोटरी इंजिनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स टू एप्रूव ड्वेलिंग युनिट सिंगल ड्वेलिंग युनिट. अशाच तरेन आनी एक इम्पॉर्टंट डिसिशन म्हणटा तें सरकारान घेतला नॉवेल डिसिशन आनी फर्म डिसिशन which is intended to bring justice to the victims or complainants is the constitution and notification of SIT for cases pertaining to illegal transfers, land grabbing and forgery. It will have not only people from the police wing but it will have some officers from the revenue branch of bureaucracy. It will have some officials of the archaeology department. It will have some officers of the civil registrar come sub registrar, so that this process of going to the root and ensuring that justice is done is taken with all firmness. ये SIT एक गठीत जावची आणि अशा तरेन काम जावचें म्हणून आमचो टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे हांणी हे पयलीं मांडिल्लें. सरकारान ऑनरेबल मुख्यमंत्र्यान आनी एक लँडमार्क डिसिशन घेतलें ज्याची तोखणाय करपा जाय की वन मैन इंक्वायरी कमिशन अंडर जस्टिस VK जाधव, रिटायर्ड जज ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट, कोण तरी पॉलिटिकल ओपोनंट खंय तरी एक मिसलिडिंग वक्तव्य करता and the party to which they belong, which ruled the state for a long period of time and who did nothing in terms of effective administration and firm decision making, will not understand the meaning of effective governance and good governance. गोवा डेरीच्या कॅटल फीड प्लांटाच्या मोलेसिस टाकयेचो वाल फुटलो आनी आरोपांचे सत्र सुरू. आदल्या कमिटीन खंय टाकी रिपेर करतना 10 लाखा वयर स्कॅम केला. आदलो अध्यक्ष म्हणटा तो कसलेय चवकशेक तयार. पयलीं खंय प्लांटांतली CCTV फुटेज चेक करची. कोणे तरी हें कांड मुद्दाम केला म्हूण टाका दुबाव.
गोवा डेअरीची हालींच वेंचणूक जावन नवी कमिटी कामाक लागली तरी वाद सोंपना. गोवा डेअरीचे कॅटल फील्ड प्लांटाच्या मॉलेसिस टाकयेचो वाल फुटलो. ही टाकी रिपेअर करतना लाखांचे स्कॅम जाला म्हण डेअरीच्या अध्यक्षाचे आदल्या कमिटीचेर बोट. मोलासिसाची टँकीचे वाल मोडलो म्हणून न्यू काम तें 1 वर्स सुद्दां जालें ना. जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटीत दुर्गेश आसलो, MD फट्टा आसलो आनी हिंगा इन्चार्ज आसलो उमेश, 14 लाखांनी सबस्टँडर्ड काम केलां आनी त्या कामां वॉरंटी ना आनी कांय ना. ताका लागून आमकां डेअरी कांय ना म्हणल्यार 30,000 मेट्रीक टन मोलासीस आमगे व्हांवून गेले आहा. जवळ जवळ 8 ते 9 लाख लॉस जाल्ले आसा. एक इन्क्वायरी बसोवची पडटली ह्या लॉसा जबाबदार कोणा धरपाचें. हेतून डायरेक्ट सांगूंक शकता हांव की हें मोठें स्कॅम आसा. तेन्ना जबाबदार आसलो दुर्गेश शिरोडकर आनी तो हेका जबाबदार आसतलो. काम 3rd क्लास करून आतां एक जवळ जवळ 10 लाख लॉस केले आसा. आदलो अध्यक्ष म्हणटा कसलेय चौकशेक तयार. ताणें खंय पुराय प्लांटांत CCTV कॅमेरा बसयल्या. पयलीं फुटेज चॅक करची. काल एक आरोप जालो की आमच्या टायमार आमी की भरपूर रेटान हें केलें, टेंडर काडलो आनी कितें जालें ते हेजेर म्हाका एक राजेश फळदेसाय जो गोवा डेअरीचो चेअरमॅन आहा ताका एक आव्हान करपाचें आहा की तो जें कितें उलयता तें वीथ प्रूफ, जशें हांव आयज तुमचे मुखार वीथ प्रूफ घेवन येयल्लो आहा. आमी जी कमिटी आहा ते कमिटीन खंय तरी फॉल्ट केल्लो आहा जावं दुर्गेश शिरोडकराचें तेणी स्पेशली नांव घेतलेलें. ते स्पेशली नांव घेतलें थंय दुर्गेश शिरोडकार खंय फॉल्ट आहा तेंय तेणी सांगचें. आनी दुसरी गोवा डेअरीच्या सगळे कडेन हांवें CCTV बसयल्ले आहा. जरी बाबा हो स्फोट कसो जालो, कितें जालो, हावडी प्लांटार सगळे कडेन CCTV आहा. हे मुद्दम तुमी नोट करचें आनी आमकां ही क्रायम ब्रांचाडेन दिवन हेजेर आमकां न्याय दिवचो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. भजनां किर्तनां गोंयची संस्कृती ड्रग्स न्ही. गोंयच्यान ड्रग्स पुराय ना करूंक सरकारान खर पावलां उखल्ल्या म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. सांखळे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्या सत्कार सुवाळ्याक तो उलयलो. आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आनी हेरांचो ह्या वेळार सत्कार जालो. मंडळ सांखळेच्या गरजू भुरग्यांची मजत करता म्हूण राणेन तोखणाय केली. भजन ही आमची परंपरा आसा, कीर्तन ही आमची संस्कृती आसा. गांवागांवांतल्यान भजन जाता, कीर्तन जाता आनी ह्याच गोंयांतल्या गांवांतल्यान आपली कीर्तन आनी आपली भजनी आपली विठ्ठली आपली कीर्तनाची परंपरा घेवन हांगासल्यान पायी चालत वचपी पंढरपूर हेच लोक जे हांगासर गोंयांत आसा. की आमी एके वटेंतल्यान म्हणटा फक्त नायट लायफ ते गोंयचे लोकांक दिसता, बट ही भजन संस्कृती केन्ना लोकांनी पळोवंक ना, ही कला संस्कृती केन्ना लोकांनी पळोवंक ना. म्हाका दिसता ह्या जगाच्या फाटीचेर आसपी लोकांनी ही भजन आनी कला संस्कृती ही पळोवपाची गरज आसा. आनी म्हणून तर म्हणटा ड्रग ही आमची संस्कृती ना म्हणून ड्रगाचेर आळ आनी बंदी घालपी सरकारान सगळीं पावलां उचलिल्लीं आसा. हाज्याय फुडें उरलेलीं पावलां उचलपा खातीर सरकार खंयतरूच एकूय पावल फाटीं व्हरचें ना. आसत जाल्यार आमकां ड्रगाचो नायनाट करपा खातीर हें सरकार वेगवेगळीं पावलां उचलीत रावतलें. तेन्ना सरकारान पावलो ना एक पिशान काडलो कितें घेवन भोंवताले. सगळ्यांच्या घरा गणपती आसा आनी हें कितें, परंतु आज ह्या सार्वजनीक गणेश उत्सवान बऱ्या पैकी धोरण केल्लें आसा. पयलीं म्हणजे लोकांक सगळें एकठांय हाडटा. आर्थिक दुश्चर आसूं न्हय, शाळेच्या भुरग्यांक मदत, गरिबाच्या भुरग्यांक मदत, त्या सगळ्यो गोश्टी हांगा जाल्ल्यो आसा. चवथीचो सिजन जालो. अनंत चतुर्दश आयली तशी सार्वजनीक गणपतींचे विसर्जन. ह्या वर्सा 10 दिसांचेर अनंत चतुर्दश. थोडे गणपती अनंत चतुर्दशीक जाल्यार थोडे 11व्या दिसा विसर्जनाक वचपाचे. टाळ, घुमट, शामेळीच्या तालार, बाप्पा मोरयाच्या गजरात, फोगोट्यांच्या गडगडाटात गोंयभरचे सार्वजनीक गणपती वर्साचे गंगेचे वाटेक चल्ले. विसर्जनाची खिणचित्रां.
ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.